जाय पडटले, वयले फ्लायओव्हर जाय पडटले आनी खूब लोखणाचो माल जाय पडटलो. लोखणाचे माल जर जाय पडटा थंय ताका कच्चे लोखणूय बी जाय पडटली आनी गोंयच्यान चड निर्गत करपाक एकारलो चान्स आसतलो. म्हणटकीर हें आंतरराष्ट्रीय मार्केट जर उक्तें जालें जाल्यार बाबा आदींच आशिल्ले चायनाचे बंद जाले, हांगचे बंद जाले, युरोपांतले बंद जाले अशें म्हणून आमकां भिवपाची गरज ना. ह्यो 2 गजाली आयल्यात. तरी पूण ह्यो 2 गजाली फुडाराच्यो. भारत सरकारान आनी गोंयच्या सरकारान ती सगळी सारकी तयारी करून दवरल्या बगर फाल्यां जर बंदी उठयली सुप्रीम कोर्टान तरी आसतना वेळ लागपाक शक्यता आसा. कित्याक तर आमची तयारी सारकी जावना, डॉक्युमेंट सारके तपासुना, कोणाक मीन काडपाक दिवचें, कोणाक खंयच्यो खणी सारक्यो चालू करपाक दिवच्यो न्हय, खंयच्यो खणी चालू करपाक दिवच्यो हें आमी थारावना. आतां आमी थारावपाक बसतले असल्यो गजाली जावंक जायना. हें सगळें थारावन रेडी दवरपा जाय. बंदी उठली की हें चालू करपा जाय, कारण तेवटेन आमकां मिनाची मागणी तयार आसतली. हातूंतली एकच गजाल म्हणजे सरकाराक शिटकावणी, बेठो चड खर्च नाकात म्हणून. लुसोफोनिया गेम आपले आपूण फुडें धुकलपाची एक शक्यता आसा, कारण हेर गजाली खुबश्यो चलतात. ताका लागून लुसोफोनिया गेम जर फुडें धुकलया असो जर विचार आयलो आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर जाल्यार भारताच्या पातळीचेर जर तसो विचार आयलो, गोंयच्या सरकारान ताका तेंको दिवचो त्या विचाराक आनी ती फुडें धुकलची. म्हणटकीर गोंयच्या सरकाराक जो कितें खर्च जाता तो वाटावतलो. आतां जाता तितलो कमी खर्च करून मायनिंगान जे तांकां त्रास जाता तांकां मदत करपाक चड खर्च करपाक जाय. आनी तो चड खर्च करतलो जाल्यार खंयच्यानी तरी येणावळ आपली वाटावंक जाय. येणावळ एक तर चड जावपा जाय जाल्यार खर्च कमी जावपा जाय. हे लुसोफोनिया आनी ते लुसोफोनिया भशेन हेरूय जो खर्च आसा तो जर कमी करत जाल्यार बाबा हो प्रॉब्लेम पळयात तरी मायनींग बंदीचो तो थोडो काळ आमी आनीक सोंसून घेवपा जाता. हो जाला आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा हांव गोंयचो फामाद वकील खर्च म्हजो तुमकां बील. हांव गोंयचो फामाद वकील खर्च म्हजो तुमकां बील. भौसा खातीर काम म्हजें, भौसाक मात फायदो नील. भौसा खातीर काम म्हजें, भौसाक मात फायदो नील. मुखेल म्हायती आयुक्त नेमपाची प्रक्रिया सरकारान सारकी करूंक ना असो याचिकादार आयरिश रॉड्रिक्साचो दावो. लिना मेहेंदळेची भौशीक वावराची म्हायती आनी अणभव मुखेल म्हायती आयुक्त नेमपाक तयार केल्ले निवड समितीक दिवंक ना असो दावो याचिकादारान केला. उमेदवाराक कोंकणीचें ज्ञान आसपाक जाय अशी तरतूद राजभास कायद्यांत आसा. लिना मेहेंदळेक कोंकणी येना, ताका लागून CIC पदा खातीर ती पात्र थारना अशें याचिकादार म्हणटा. हे केसीचेर 17 सप्टेंबराक सुनावणी जातली. आयरिश रॉड्रिक्स परतून हायकोर्टांत गेलो आनी हे फावटी ताणें सरकारान जे लिना मेहेंदळे म्हणटा तिका चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हणून नेमणूक केल्या, तिची नेमणूक केल्या, ते नेमणुके आड आयरिश रॉड्रिक्स हायकोर्टांत गेला. आयरिश रॉड्रिक्स खुबशे फावटी हायकोर्टांत वता, थोड्या वेळार ताका यश मेळटा, थोड्या वेळार ताका यश मेळना. हे फावटी ताका यश मेळतशें दिसना, कारण वर्तमानपत्रांनी आयिल्ले त्या प्रमाणे हे फावटी तो खंयच्या कारणा खातीर नेमणूक ताणें चॅलेंज केल्या, नेमणुकेक आव्हान दिलां. तर लिना मेहेंदळेक खंय कोंकणी कळना म्हणून ती चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर जावपाक तिका लायकी ना. आमी कायदे कोणाक तरी विचारून पळयले, जाका तो कायदो खबर आसा ताका, ताणें आमकां सांगलें की चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर जो आसा तिका और ताका कोंकणीचें गिन्यान आसूंकच जाय असो खंयच कायदो ना म्हणून. कोंकणीचें गिन्यान आसल्यार बरें. खंयच्याय अधिकाऱ्याक अमके राज्यांत काम करता आसतना त्या राज्याचे भाशेचें गिन्यान आसप म्हणजे ताका एक प्लस पॉयंट, ताका एक फायदो. पूण तें नासप म्हणजे ते एक नुकसान अशें न्हय, कारण जे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनरा म्हऱ्या मुख्य आयोगा म्हऱ्यान जे वतात, मुख्य आयुक्ता म्हऱ्यान जे वतात ते चड करून इंग्लिशींत उलयतात, इंग्लिशींत बरयतात. कोंकणींत कोणेंय बरयलें जर जालें जायत जाल्यार कोंकणी समजोवपा इतली ती गोंयांत रावतकर तिका कोंकणी येतली. दुसरी गजाल आनी चड म्हत्वाची गजाल ती एक देवनागरी बरोवपाक कंप्युटर एक्सपर्ट.
देवनागरी कंप्युटराचेर कशें बरोवपा येता, खंयच्या सॉफ्टवेरान बरोवपा येता हाजेर तिणें खूब अभ्यास केला आनी भारतांत वेगळे वेगळे कडेन ज्यो भासाभास जाता ह्या विशयाचेर भारत सरकारा वतीन आनी हेर सरकारां वतीन थंय तिका आमंत्रण करतात भाशणां दिवपाक, प्रेजेंटेशनां करपाक, लोकांक दाखोवपाक. फाटीं ती गोंयांतूय आयिल्ली अखिल भारतीय नागरी परिशदेन तिका आपयल्ली आनी तिणें एक अर्दवराचें प्रेजेंटेशन केल्लें लोकां मुखार, एक 150-200 लोकां मुखार प्रेजेंटेशन केल्लें की इंग्लीश कीबोर्ड जो आसता आमच्या कंप्युटरार ताजेर बाबा खंयचे तरेन खंयचो सॉफ्टवेअर वापरून इन्स्क्रिप्ट म्हणटा तो सॉफ्टवेअर वापरून देवनागरीत काय बरें कोंकणींतल्यान बरोवपा येता, मराठींतल्यान बरोवपा येता, हिंदींतल्यान बरोवपा येता, नेपाळींतल्यान बरोवपा येता, हें तिणें सारकें बरें करून एक्सप्लेन करून सांगिल्लें. आनी म्हाका खुद्द हाजो अनुभव आसा, कारण हांव तेजे कडेन ते कोंकणी कंप्युटराचेर टायप करपाक शिकलो देवनागरींतल्यान आनी इन्स्क्रिप्ट वापरून, आनी ते इन्स्क्रिप्ट वापरून कशें करपाचें तें तिणें शिकयलें. इन्स्क्रिप्टाची एक एडवांटेज, एक फायदो इन्स्क्रिप्टाचो म्हणजे तूं इंग्लीश अक्षरां पळय आसात न्ही ती वापरपाची गरज ना. ते कीबोर्डाचेर तूं जरी तें काम करता तरी ते कीबोर्डाचेर सरळ तुवें देवनागरींतल्यान टायप करपाक मेळटा. म्हणटकर कोंकणी तिका येना अथवा कोंकणी येना म्हणून तिका त्रास जातलो वा तिका अधिका म्हणजे कायद्याचे नदरेन तिका लायकी ना अशें म्हणप हें चुकीचें. आनी म्हाका दिसता आयरिशाची ही केस जी आसा ती ह्या कारणा खातीर फेल जातली. आनी सरकारान बाबा कोर्टांत केस गेल्या अशें म्हणून तिका नेमणूक दिल्या ती बाबा रद्द बिद्द करची न्हय, कारण सरकाराक हालीं संवय जाल्या कितें कोणी कोर्टांत गेलो की हेवटेन रद्द करपाची. 2 जाण आयुक्त नेमिल्ले आयरिश कोर्टांत गेलो आनी म्हणालो हें बरोबर न्ही, सरकारान तेवटेन रोखडेच कॅबिनेटान ते दोनी अपॉयंटमेंट रद्द करून उडयले. म्हणटकर तशें हे बाबतींत करचें न्ही, ह्या विशयांत ती करचें न्ही आनी फुडें वचचें आनी तिणें ताबडतोब आपलें काम सुरू करचें. कारण खूब तेंप जालो, खूब काळ जालो गोंयांत एक आयुक्त आमकां मेळूंक ना. हो जालो आमचो तिसरो विशय. आमचो चौथो विशय आसा विष्णुवाक को गुस्सा क्यों आता है. आमच्या आड उलोव नाका, आमच्या वांगडा राव नाका. आमच्या आड उलोवंक नाका, आमच्या वांगडा राव नाका. आमचे कडेन बेठीच तूं पुलिटिका करूं नाका. आमचे कडेन बेठीच तूं पुलिटिका करूं नाका. मायनिंग जर बंद जालें, हांव म्हणटा लेट अस गो फॉर ऑल्टरनेटिव्ह सेक्टर्स वीच कॅन जनरेट रेवेन्यू. मागीर ताज्या खातीर आमी कॅझिनोचें समर्थन कित्याक करप की कॅझिनोचे शिवाय आमचें जावचेंच ना म्हणून. जावचेंच ना कॅझिनोचे शिवाय. समजा जर जायच ना कॅझिनो आसले शिवाय आनी फुडले 2 वर्सां तरी आमकां कॅझिनो घेवनूच जर अर्थवेवस्था चलोवपाची आसत जाल्यार मागीर ते 5च कॅझिनो कित्याक, ते 10 करा न्ही. फरक कितें म्हणटा की फुडले 2 वर्सांनी बाबा आमी आनी 20 कॅझिनो घालया, जुवारीनूय घालया, मांडवीनूय घालया, भरपूर पयशे जोडया आनी 2 वर्सांनी सगळे कॅझिनोक धांवणा वया आनी परत न्हांवन धुवन निवळ जावया. पक्ष विरोधी कारवाई तेणें कांय करूं ना. एक तेणें खंत प्रकट केल्या. खरें म्हणजे तें चड बरें जातलें मुख्यमंत्र्या कडेन तेणें उलयल्लें जाल्यार. तरी आसतना पार्टी म्हणून तेजी कितें अडचणी आसत, तेज्यो कितें तक्रारी आसत, ह्या चतुर्थीचे 11 दीस जाले नंतर आमी तेका आपोवन घेतले आनी तेजे कडेन सविस्तर उलयतले. म्हणजे पक्षाक तेंचें मत मान्य ना. मागीर अशें जाहीर वचून प्रत्येक आमदार तर कितें बारीक बारीक गोश्टीक लागून तर पत्रकबाजी करपाक लागलो जाल्यार हें जनतेक सुद्दां आमच्या कार्यकर्त्यांक सुद्दां हें बरें दिसना, एक योग्य संदेश वतना हो. त्या प्रमाणे आज गोंयांत एक कांय संकश्टां लागलेली आहा 2 वर्सां सावन जे अजून मेरेन मिटोना. अख्खे गोंयचो लोक रडटा, गोंयचो लोक सुखी ना, समाधानी ना. तेंचे मुखार खूब प्रश्न आहात. ते प्रश्न सॉल्व करपी कोण ना, त्या प्रश्नाची उकल करपाक कोण फुडें सरना. आनी अशा वेळार लोक आशेन तुजे कडेन पळयतात जेन्ना तुवें तुजेंतल्यान कितें तो मार्ग काडचो. जे कोण परिस्थिती बरी करपाक झगडटा तेंच्या फाटल्यान तुवें उबो रावचें. जे कोण सत्याची बाजू घेवन रावतात तेंच्या फाटल्यान तुवें उबो रावचें.
जे कोण नीतीची बाजू घेवन रावतात तांकां फुडें वचपाक तुवें प्रेरणा दिवची. तुज्या तितून एक नवी क्रांती ह्या गोंयांत जावची. ह्या राज्यांत गरीबांक स्थान आसूं न्ही, ह्या राज्यांत जे कोण कामगार आहात तांकां स्थान आसूं न्ही, ह्या राज्यांत जे नाडलेले पिडलेले लोक आहात तांकां स्थान आसूं न्ही. सध्या सगळे वयल्याचें राज्य जालां आनी जेंची पोटां भरलेलीं आहात तेच लोक हांगा राज्यार बसल्या. हेजो निवाडो तूं कर, तूं वाट दाखय आनी तूं ठरय तुका कितें करपाचें आसा तें. आमी सगळे तुजेर सोडटा. पूण हे तुजे एका वर्सा भितर कितें तरी चमत्कार गोंया करून दाखोवचो हाचो आमी तुजे कडेन मागता. आमी विद्यार्थी आसतना कॉलेजांत शिकता आसतना आमी एक पिक्चर पळयल्लें, मायकल पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, मायकल पिंटो को गुस्सा क्यों आता है. म्हणटकर विष्णू जेन्ना सरकाराचेर सरकाराची भातेरी भायर काडटा आनी सरकाराची तासपट्टी करता रागान, तेन्ना म्हाका त्या पिक्चराची याद जाता, मायकल पिंटो को गुस्सा क्यों आता है. तशें म्हाका दिसता विष्णू वाघ को गुस्सा क्यों आता है. आतां विष्णू वाघ हालीं जें उलयलां ते काजिनोचे बाबतींत उलयलां तें थोडें सत्य आसा, थोडें खरें न्ही. सत्य म्हणजे कितें, काजिनो गोंयांत नाका, कोणाकच नाका. काजिनोक लागून ड्रग्स येता, काजिनोक लागून शिंदळकी जाता, सगळ्यो गजाली खऱ्यो. पूण काजिनो काडून उडयल्या सगळ्यो गजाली वतल्यो अश्यो न्ही, पूण उणी जातल्यो, खात्रीन उणी जातल्यो. म्हणटकर काजिनो गोंयांत नाका म्हणून हांवें हाजे पयलीं बी ज्या जाग्याचेर सांगलां. पूण विष्णू वाघ जें म्हणटा की तुमकां जर येणावळी खातीर काजिनो जाय जाल्यार 5च कित्याक, तुमी 15 करात मरे, 20 काजिनोक परवानगी दियात मरे, आनी मागीर धांवन दोन 1-2-3 वर्सांनी तांकां धांवडावन मागीर धांवन 2 मेकळे जायात. ही गजाल बरोबर न्ही. कारण तुमी न्हिदेची गुळी 1 घेतात, 2 घेतात बरी न्हीद पडची म्हणून. जर तुमी चड न्हिदेची गुळयो घेतल्यार चड बरी न्हीद पडटली अशें म्हणून तुमी 20-25 जर न्हिदेची गुळयो घेतले जायत, तुमकां इतली बरी न्हीद पडटली की तुमकां मागीर कोणूच उठोवपाक पावचना. सो अश्यो गजाली करच्यो न्ही. केन्नाय जे कसली गजाल अति प्रमाणांत जाता ताका मागीर परिणाम ताजे वायट जातात. आनी ते विष्णू वाघान जें सजेस्ट केलां की बाबा, सुचोवणी केल्या की बाबा 15-20 दियात, बेगीन खूब पयशे येतले, मागीर तांकां धांवडायात आनी मागीर धांवन 2 मेकळे जायात म्हणून, ती गजाल करपाकच जायना. 5य आसा ते तुमी धांवडायात आनी ते जर जाता तितले बेगीन धांवडायात. थोडो तेंप दवरपा जाय, थोडे तेंप तुमकां दवरात, पूण रोखडेंच जाता तितले बेगीन ते धांवडावन उडयात. विष्णू वाघ काजिनो विशीं उलयला ते ताका म्हत्व व्हडलेंशें ना, पूण तो जें उलयता जे प्रोसेस आसा उलोवपाचो ताका म्हत्व आसा. कारण सरकाराची तासमपट्टी आसा तातूंत आनी खंयचेच पक्षांत हे लोक सहन करून घेनात. बिहाराक BJPच्या एका मनशान एका MLAन म्हणलें की नितीश कुमार बरो मुख्यमंत्री म्हणून आनी बरो प्रधानमंत्री जावपाक शकता, ताका काडलो भायर उडयलो. म्हणटकर हाजेर काँग्रेसीन हाजेर भाजपान विचार करचो पडटलो की बाबा आपलोच एक MLA आपले आड उलयता तें बरोबर आसा काय चूक आसा, आनी चूक जर आसा जायत जाल्यार ताजेर कितें एक्शन घेवपाचें, कितें कारवाय करपाची तें तांणी ताबडतोब थारावचें पडटलें. नाल्यार विनय तेंडुलकरान म्हणलें तशें हें इनडिसिप्लीन जें आसा, ही बेशिस्तपणा जो आसा तो वाडत वतलो. हो वाडपाक खंयच्याच पक्षान असो बेशिस्तपणा वाडपाक दिवपाक जायना. हो जाला आमचो चवथो आनी निमाणो विशय. आमचो आयचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता, सगळे विशय हांगाच सोंपता. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात जायात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जावं दी जागे, जायात जागे, गांवकारांनू जायात जागे, जायात जागे.